इराण फौजेन ताब्यात घेतिल्ल्या बोटीवेल्या कामगारांमदी 14 अभियंता म्हण काम करपी गोविंद सुरेश नायक हो सुरक्षीत आसा म्हणपाचें कळटा। गोविंदाच्या म्हणण्याप्रमाण कामगार वर्गाक इराणी लोकांनी त्रास केल्लो ना, अशी माहिती सुरेश नायक हांणी दिल्या। दुबयच्या फुजाइरा बंदरांतल्यान आपल्या चौथ्या सफरीचेर ही बोट भायर सरिल्ली। डेस्क गोवा खातीर चिखलेशान प्रसाद नाईक। तो 15 तारखेक गेल्लो दुबय, मागीर तो रोखडो 16 तारखेक चडलो दिसता। आमकां मॅसेज दिली आनी उलयलो बी। मागीर तो सांगतालो की बोट आमची बदलिल्ली आतां चायना वयतली, मागीर ती खंय तरी ड्राय डॉकान वयतली म्हणून मागीर आमकां रातचो फोन येयलो, ती हायलायट केला इराण गव्हर्मेंटान। तेन्ना दिवपाची गरज ना म्हणून आमी हें करता कंपनी, आनी कंपनी आमचो कॉन्ट्रॅक्ट डेलीक आहा। कंपनी 4 वरांनी आमकां फोन करता। आतां 3 दीस जाले आमकां उलोवपाक दिला तेंच्यानी, डायरेक्ट आमचे कॉन्टॅक्ट करता। काल अडेजांक येयल्लो फोन डायरेक्ट, आयज येतलो फोन। कितले मिनटां बेस उलयता? काल 5 मिनटां भितर जालें। तो कांयच भंय नासतालो, आमकां कांयच ट्रबल करिना, फक्त बसोन रावचें पडटा। आनी काल सांगतालो तो एम्बसी येतले इंडियन एम्बसी तशें तेंचे हे इन्शुरन्स कंपनीचे थंय गेल्ले मनीस आसा आनी कंपनीचे मनीस गेल्ले आहा, पूण तांकां एलावड नासलो। तांकां बोटीर अजी घेवना म्हणटाले कंपनी। आतां ह्या काल कितें जालां तें खबर ना, पूण सगळें बरें आसा। काल तेणें सांगलेलें की एम्बसी बोटीर येतले म्हणून, कंपनीन सांगलें एम्बसी आतां बोटीर गेल्या तेन्ना कितें डेवलपमेंट जालो तुका कळयता। गोवा सरकार बी असो कितें प्रयत्न करता भारत सरकार? भारत सरकार म्हणजे आमी स्टीफन नायक मिनिस्टराक विचारलें, इन्फॉर्म केलें पयलीं, आनी तेणें सांगलेलें ताका सगळे डॉक्युमेंट बी स्कॅन केल्ले आहा। तेणें प्रोसेस फुडें चालू आहा म्हणजे तो म्हणटालो पयलींच आमचें हें चालू आहा म्हणून आमी हें करचें पयलीं। जेवणा खाणाची वेवस्था बी सारकी आसा? ना कांय ना, कांयच प्रॉब्लेम ना, सगळ्या बरें। बरें।